पंचायत वेंचणुक्यो पावसाक लागून मुखार धुकल्ल्यात। सप्टेंबर मेरेन त्यो जातल्यो अशें आमी न्यायालयाक सांगला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली। आता ह्या प्रकरणात दाखल केल्ले याचिके वयली सुनावणी पुराय जाल्या आनी खंडपीठान निकाल राखून दवरला अशें ताणें सांगलें। अग्निपथ येवजणे खातीर तरणाट्यांचो फुडार पेड्ड्यार जातलो अशें मत व्यक्त करीत काँग्रेस पक्षान म्हापशा गांधी सर्कला कडेन सोमारा धरणे आंदोलन केलें। ह्या येवजणे वरवीं फकत 4 वर्सां रोजगार मेळटा। ते उपरांत तरणाट्यांनी कितें करप असो प्रश्न काँग्रेसीन केलो। म्हापशा सर्कला कडेन हे धरणे आंदोलन केलें। फक्त 4 वर्सां हांकां रोजगार मेळटलो आनी फुडें हांचें कितें म्हणून हेजेर काँग्रेसीन हो मोर्चा काडलो। ह्या अग्निपथ येवजणेचो काँग्रेसीन मोर्चा काडून विरोध केला। सरकाराचो विरोधी पक्षांक प्रशिक्षण दिवपाचो यत्न फेल गेला। विधानसभेत विरोधी पक्षांची कामगिरी बरी जावची म्हणून सचिवालयान आयोजित केल्ल्या प्रशिक्षणाक विरोधी पक्षांनीच अमान्य थारायला। सरकार म्हणटा हे प्रशिक्षण खर्चीक ना आनी आमदारांक मातसो बदलूय जाय, मात विरोधी पक्ष घटमूट करपाचो सरकाराच्या यत्नाक विरोध जाला। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हात धुवन आपल्या फाटल्यान पडला अशें मायकल लोबो म्हणटा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हातून लक्ष घालचे अशी विनवणी विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन केला। ही मागणी तेणी परतून एक फावट केल्या। मोरजे हरमल वाठारांतले एक बरें हॉटेल बंद केला आनी आतां आपल्या फाटल्यान पडला, ही खंयची हुकुमशाय अशें तो म्हणटा। राजाचे दीस गेले हे घडये तेका खबर नासतले अशा टिकांचो फार मायकलान विश्वजीत राणेचेर केला। तशेंच सरकारी अधिकाऱ्यांक हातीकडे धरून तुमी आमकां सतयतात हे बरोबर न्ही अशें मायकल लोबो म्हणटा। ब्याण्णव मालमत्तांची बनावट कागदां तयार करून त्यो विकिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां। ह्या 92 मालमत्तांची वळेरी काडून सर्वे नंबरा सयत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यांक धाडटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। बेकायदो जमीन वेव्हारांचेर आळबंद हाडपा खातीर स्थापन केल्ले एसआयटीची बसका घेतले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। ह्या सगळ्या जमीन वेव्हारांचेर दोनूय जिल्लो अधिकाऱ्यांक नदर दवरपाक सांगिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ज्या जाग्यांक वारसदार ना ते जागे सरकार ताब्यात घेवपाक शकता, ह्या विशीं कायद्यांत कितें तरतूद आसा ताची चवकशी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां।
IIT प्रकल्पा खातीर सध्या सुवात सोदप सुरू आसा। सांगे तालुक्यात 7.5 लाख चौकड मीटर जागेन हो प्रकल्प येवपाक शकता, मात अजूनही ह्या विशीं निर्णय जाल्लेलो ना। IIT संचालकान ह्या सुवातेची पळोवणी केल्या उपरांत हो प्रकल्प थंय हाडप काय ना हे ते थारयतले। त्या उपरांत IIT प्रकल्पाचे काम रोखडेच सरकार सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। विधानसभेच्या कामकाजाचे डिजिटलायझेशन जावप महत्वाचे। गोयच्या विधानसभेक जेन्ना सुरवात जाली त्यावेळचे रिकॉर्डाचे डिजिटलायझेशन जावंक नाशिल्ल्यान त्यावेळच्या महत्वाच्या कामकाजाचो रिकॉर्ड आमच्या कडेन ना असो हुस्को मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर तशेंच फुडाऱ्यांची महत्वाची उलोवपां त्या वेळार घेतिल्ल्या थारावाचो कांयच रिकॉर्ड आमच्या कडेन ना अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां। दोन फावटी येरादारी मंत्री जावन पासून गोयच्या टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न सोडोवपाक पावंक ना म्हणून टॅक्सी ओनर संघटनेन माविन गुदिन्होचेर टिका केल्या। बऱ्या खातीर गोवा टॅक्सी कॉर्पोरेशन काडचे, गोंयकार टॅक्सीवाल्यांचेर दादागिरी करची न्हय अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासान टॅक्सी ओनर संघटने वतीन ओला सारकिल्ल्यो टॅक्सी आदी बऱ्यो मात फुडें पर्यटकांक लुट्टले अशी शिटकावणी संघटनेन दिल्या। सरकार घडले आणि मंत्रीपदा खाती वाटप तशेंच महामंडळा वाटप सुद्धा जाली, मात म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजाचे बेजेसांव अजून सोंपिल्लें ना। आपल्याक जो मेरेन महामंडळाचें अध्यक्षपद मेळना तो मेरेन आपूण ताबो घेवचो ना अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ सांगता। ताका दिल्लें उतर भाजप सरकार पाळटले अशी म्हाका खात्री आसा, मात अजून मेरेन तसो आदेश म्हज्या हातीन पडिल्लो ना अशें जोशुआन म्हटलां। जोशुआचो विशय हो सध्या सुटना। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कागाळ करपाक स्वताची ईमेल आयडी दिवन चूक करूंक ना। मंत्र्यान बेकायदेशीर घडणुकांचेर आळबंद हाडपाचो यत्न केल्ल्याचे सांगीत वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान मंत्री विश्वजीत राणेचे समर्थन केलां। बेकायदो जमीन रुपांतरण आणि बांदकामा विरोधात नगर नियोजन मंत्र्यान घेतिल्ल्या निर्णयाक आमी सगळ्यांनी तेंको दिवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें। वास्कोचो ODP पळयल्या उपरांत वास्कोच्या PDAन खुबशी बेकायदेशीर कामां केल्ल्याचे दिसून येता, ते खातीर बेकायदेशीर बांदकामांचेर आळबंद येवपाकूच जाय अशें दाजीन ह्या वेळार सांगलें।
सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिकेचेर निर्णय दिताना ही सुनावणी 11 जुलयाक जातली अशें कळीत केले। सुनावणे उपरांत बंडखोर गटाचो फुडारी एकनाथ शिंदे हांणी ट्विटरा वरवीं बाळासाहेब ठाकरे हांच्या हिंदुत्वाचे हे जैत आसा अशें म्हणीत खोस उक्तायली। जाल्यार दुसरे वटेन हे घडणुके उपरांत भाजपा भितून राजकीय घडामोडींक नेट आयलो। सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णया उपरांत भाजपान कोर कमिटीची खासा बसका घेतली। सर्वोच्च न्यायालयान जरी बंडखोर शिंदे गटाक ही तात्पुरती थकाय दिली तरी आसतना भोवमत चांचणे उपरांतूच खरें कितें ते भायर सरतले अशें शिवसेनेचे फुडारी आदित्य ठाकरेन म्हटले। ईडी कडल्यान म्हाका समन्स येतले हे हांव जाणत आशिल्लो, मात हांव वागपी न्हय अशें शिवसेनेचो फुडारी संजय राऊत हाणें ईडी मुखार हाजीर रावपाचे समन्स आयल्या उपरांत वक्तव्य केलें। बंडखोर आमदारांनी कितलो यत्न केलो तरी हांव त्या यत्नाक येस मेळोवपाक दिवचें ना, हांव गुवाहाटीत वचचो ना अशें ताणें म्हटलें। हांव बाळासाहेब ठाकरेंचो शिवसैनीक, हांव म्हाज्या पार्टी वांगडाच रावतलों, हांव ईडी मुखार हाजीर रावतलों, मात कांय कामाक लागून हांव ईडी कडल्यान वेळूय मागून घेतलो अशें संजय राऊत हाणें म्हटलें। शिवसेनेच्या बंडखोर फुडाऱ्यांच्या अपात्रता याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या सुनावणे उपरांत भाजपान तातडीन कोर कमिटीची बसका घेतली। ह्या बसकेत महाराष्ट्रांत फाटले 2-4 दीस जाले चलिल्ल्या राजकीय घडामोडी विशीं तशेंच सद्याची परिस्थिती मुल्यांकन आनी ताचेर चर्चा जाल्ल्याचे भाजपाचो फुडारी सुधीर मुनगंटीवार हांणी सांगलें। तशेंच ह्या परिस्थितीत फुडारांक भाजपाची कितें भुमिका आसतली हाचेरूय ह्या बसकेत चर्चा जाल्ल्याचे मुनगंटीवार हाणें सांगलें। ह्या चर्चेत भाजपा वेट एंड वॉचाची भुमिका पाळटली आनी येता त्या दिसांनी महाराष्ट्रांतली परिस्थिती पळोवन आनीक एक कोर कमिटी बसका घेतले अशें ते सांगतात। तशेंच भाजपा महाराष्ट्राच्या हिताचोच निर्णय घेतले अशें आश्वासनूय ताणें ह्या वेळार दिलें। लिओ रॉड्रिग्साची मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर बिनविरोध निवड जाली। सोमार दीस जाल्ले उपचारीक बसकेक निर्वाचन अधिकारी गणेश बर्वेन लिओ रॉड्रिग्साची नगराध्यक्ष म्हणून घोषणा केली। वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकर आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन रॉड्रिग्साक बिनविरोध वेचून आयिल्ले खातीर परबी भेटयली। मुरगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर कासकर हांणी अलिखीत कबलाती प्रमाण आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो। देखून नवो नगराध्यक्ष वेचून हाडपा खातीर मुरगांव पालिका मंडळाची सोमारा बसका जाल्ली। धर्मदाय संस्थाक दिवपी कर सवलत 2014 डॉमनिकाक दिल्ली तिवूय आलिशान कार विकती घेवपा खातीर आतां कराची 6,03,559 रुपयाची ही सवलत वसूल करपा खातीर सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्या। धर्मदाय संस्थाक दिवपी कर सवलत ही आलिशान गाडी विकती घेवपा खातीर दिवपाक शकना, ते खातीर 8 वर्सां पयलीं दिल्ली कर सवलती संबंधीची अधिसुचोवणी रद्द करपाचो सल्लो कायदो खात्यान दिल्लो। ह्या फाटभुंयेर सोमारा येरादारी खात्याच्या सहाय्यक येरादारी संचालकान डॉमनिक आनी जोआनाक नोटीस जारी केली। तांच्या मर्सिडीज गाडयेचेर कर सूट दिवपी 2014 वर्साचो आदेश रद्द केलो आनी एका सप्तका भितर 6,03,559 रुपयांची रक्कम फारीक करपाचो निर्देश दिलो। जर रक्कम फारीक करपाक अपयश आयले जाल्यार योग्य ती दंडात्मक कारवाय करतले अशी शिटकावणी खात्यान दिल्या।
दर दिसा कोरोनाच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा। हाका लागून कोरोना बळींचो आंकडो वाडून 3835 पावलो। सोमारा 129 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 923 पावला। कोरोनाचे दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान फाटल्या सप्तकांत तज्ञ समितीची बसका जाली। चवथे ल्हार येवपाची शक्यताय नासली तरी दर एकल्यान जतनाय घेवपाचें आवाहन तज्ञ समितीन केलें। दर एकल्यान मास्क घालपा सयत वासीन घेवपाची गरज आसा। जाणी वासिनाचे दोनूय डोस घेतल्यात तांणी बुस्टर डोस घेवपाची गरज आसा अशें आवाहन भलायकी खात्यान केलां। हॉस्पिटलांनी तशेंच भलायकी खात्यांत मास्क घालप बंधनकारक आसा। हेर भौशीक वाठारांनी तशी मास्क घालपाची सक्ती केल्ली ना। विर्नोडा पेडणे हांगाचो रस्तो सामको धोकादायक जाला। रस्त्यार खड्डे पडल्यात, तशेंच शिमिटाच्या रस्त्याक वेरयो सुद्धा गेल्यात। ह्या रस्त्याक दिशादर्शक लायिल्ले ना। रस्त्याचे लेवलिंग सारखे करूंक नाशिल्ल्यान रस्त्याचेर एका सायडीक उदक तुंबता। हो प्रश्न सुटावो करपाक पंचायती वांगडा घेवन भौशीक बांदकाम खात्यान हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात। कोकण रेल्वे पुलिशेन सोमारा वास्कोच्या एकल्याक ट्रेनींतल्यान प्रवाशाचे वस्तूंनी भरिल्ले बॅगेच्या चोरयेच्या आरोपा वयल्यान अटक केली। पुलिशेन दिल्ले म्हायती प्रमाण एक प्रवाशी बायल केरळा कोयतुंबूर वताना ह्या चोरान तिची भांगरां आनी हिऱ्यांच्यो वस्तू आशिल्ली बॅग चोरली। ताका पुलिशेन अटक केली आनी सुमार 5,70,000 रुपयांच्यो वस्तू परत मेळोवन त्या बायलेक दिल्यो। बार्देशच्या जायत्या वाठारांनी डेंग्यूचे दुयेंती सध्या सापडल्यात। जिल्लो देखरेख पंगडान लोकांक डेंग्यू आडोवपाक प्रतिबंधनात्मक उपाय करपाचो सल्लो दिलो। भलायकी अधिकाऱ्यांनी डेंग्यू पातळप दिवपाचो न्हय हो भंय उक्तायल्लो अशें सांगले तरी आसतना म्हापशा भलायकी केंद्रान कळयला की जून म्हयन्यांत म्हापशा डेंग्यूचे 7 दुबावीत दुयेंती सापडले। भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण जळारांचे प्रसरण टाळपा खातीर घरांच्या भोंवतणी वाठार नितळ दवरपाक जाय। आमची पळोवणी सध्या घटमूट केल्या अशें जिल्लो देखरेख पंगडान सांगला। सेगीत 4-5 दीस उटंगराचो पावस पडून लेगीत आमठाणे धरणांतल्या उदकाची पातळी तशी पळोवंक गेल्यार वाडूंक ना। 50 मीटर आशिल्ल्या ह्या धरणांत सध्या 45.5 मीटर इतलेंच उदक आसा। मनसुना पयलीं ह्या धरणांतल्या उदकाची लेवल 45 मीटर इतली आशिल्ली, मात आजून ती तशी वाडूंक ना म्हणून हुस्को उप्रासला। तसो सध्या 4-5 दीस जाले उटंगराच्या पावसान नेट धरला, पूण धरणाची पातळी मातशी वाडपाक जाय आशिल्ली तशी ती वाडूंक ना। तुम्ही पळयतात आमठाणे हे धरण 50 मीटर फापुल्ला, पूण आजून तितून तशी पावस पडोन सुद्धा ह्या धरणाची लेवल फावो तशी वाडूंक ना।
गिरी नावेले वाठारांत एका बायलेचे मातयेचे घर मोडले। फाटली कितलीशींच वर्सां जाली हे घर सारके करचे खातीर पंचायतीन ती फावटी मारताली, पूण कोणूच ह्या घराची दखल घेयना। ह्या वर्सा ते पावसान अर्दे मोडले। सरकारान तशेंच पंचायतीन ताका आदार दिवचो आनी पुराय घर मोडचे पयलीं बांदपाक मजत करची अशी मागणी रोजरी आनी तिच्या घराब्यान केला। हे घर मातयेचे आशिल्ल्या कारणान पावसान ते कोसळ्ळे। सध्या हे पूर्णपणे कोसळून वचोंक ना, ह्या घराची फक्त अर्दीच सायड मोडून गेल्या। ताका लागून हांच्यांनी सरकारा कडेन तशीच पंचायती कडेन मागणी केला की हे तांचें घर बांदून दिवचें। पावसान ह्या घरांत आजुनूय उदक येवपाची शक्यताय आसा आनी ते पुराय मोडपाक शकता। ताका लागून तांच्यांनी पंचायती कडेन मागणी केल्या की हे घर आपल्याक मातशें बांदून दिवचें। कोलवा ते सोनार भाटी वचपी वाटेर रस्त्या कुशीक आशिल्ले वडाचे झाड पडून नव्या बांदिल्ल्या घराचें बरेंच लुकसाण जालें। रस्त्या कुशीक धोकादायक पद्दतीन उबे आशिल्ल्या झाडांच्यो खांदयो सरकारान कामगारांक धाडून कातरून उडोवपाक जाय अशें सेबीवाजान म्हटलां। झाड पडिल्ल्याचे कळटकीर उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले, पूण लास्टाक कितें तर झाड कातरपाची सामग्री तांचे कडेन नाशिल्ल्यान तांकां परतून वचचें पडलें। देखून सेबीवाजान आपल्याच बोल्सांतले पयशे मोडून क्रेन हाडून घरार पडिल्ले झाड कुशीक काडले। सेबीवाजान आपले पयशे मोडून हे घरार पडिल्ले झाड कुशीक काडले, ताका लागून ताका जायतो खर्च येयलो। हे घर ताणें नवेंच बांदिल्लें अशें ताचें म्हणणें आसा। सरकारा कडेन अशीं झाडां मोडिल्लीं सायडीक काडपाक यंत्रणा नाशिल्ल्यान तेणी तक्रार नोंदयली। 4 इंच लांब सुळो एका गायच्या पोटान घुसून ती गाय 3 दीस पावसान भोंवताली। मोनजात आशिल्ल्यान आपले त्रास ती कोणाक सांगपाक शकनासली। ही गाय MES महाविद्यालया लागसर भोंवताली। उपरांत ह्या गायचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागलो। ही बातमी कळ्ळ्या उपरांत PAFA संस्थेच्या वांगड्यांनी पोटांतलो सुळो काडून ह्या गायेक वाटयले। रस्त्यार भोंवपी मोनजातीचो बंदोबस्त करप गरजेचो अशें ह्या संघटनेन सरकाराक सांगला। ह्या गायक गौशाळेंत व्हरून दवरपाक जाय। रस्त्यार मदीं भोंविल्ल्यान अपघात घडपाची शक्यताय आसा। मोन जातींची सुरक्षे खातीर सरकारान उपाय येवजण काडप गरजेचें अशें ह्या संस्थेन सांगलां। रवींद्र भवन मडगांव आनी गोवा कॅन हांच्या जोडपावलान अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान दक्षिण गोंयांत अन्न सुरक्षा आनी कंज्युमर रायट्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या विशीं जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। वेगवेगळ्या अन्न सुरक्षा उपक्रमां विशीं म्हायती प्रसार करप तशेंच कंज्युमर वेलफेअर क्लब्स आनी कंज्युमर फोरम विशीं लोकांक कळचें देखून ही कार्यावळ घेवपा फाटलो हो मुखेल हेत आशिल्लो।